नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। रेजमागूस पंचायतीन गेल्या म्हयन्या पयलीं हायकोर्टाचें जें डायरेक्शन येयल्लें, जी कंस्ट्रक्शन रोडार आहा ती डेमोलिशन करची म्हणून, आनी ज्यो पंचायतीन ज्यो नोटीसी इश्यू केल्या आमची सरपंच सुश्मिता सुभाष हेणी कोणाक सर्वसामान्य गोंयकारांक, म्हणजे हांकां गांवच्यान गोंयकारांची दुकानां घरां नाका, हांकां जाय फक्त बिल्डराच्यो बिल्डिंग्यो। एखाद्या बिल्डराक नोटीस इश्यू केलेल्या सुश्मिता सुभाष पेडणेकारान सांगचें। हांव प्रत्येक आमच्या रेजमागूच्या गांवच्या लोकांक आव्हान करता, आमी एक स्पेशल ग्रामसभा आफोवया। जेंकां जेंकां नोटीस इश्यू केल्या तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो। हांव सदैव तुमच्या फुडल्यान रावतलो आनी ही जी लढाई आसा पळय एकीपन लढया। हे पंचायतीचे 11 मेंबर आसा पळय, ते टोटल 11 मेंबर एजंट म्हणून पंचायतीन काम करता। एजंट कसले? फक्त कलेक्शन एजंट। तांकां गांवच्या लोकांचें देणें घेणें कांय ना। आजून पर्यंत त्या मेंबरांनी किंवा सरपंचाच्या घोवान एक सुद्दां मिटींग कॉल आउट करूं ना, जेणे करून ताणें सांगूं ना आपूण गांवच्या लोकांच्या फाटल्यान रावतलो म्हणून। ताका लागून सांगता, हांचेर विश्वास न दवरता आमी फुडाकार घेवया आनी लढाई लडपाचो प्रयत्न करुया। देव बरें करूं।